नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां परत एक फावट जो कंटिन्युएशन आसा आमच्या लास्ट विकाक आमच्या बरोबर आशिल्ले ह्या कार्यावळीन ह्या गजाली शोन फेरमिन बाब सलील नायक तशेंच राजेश पेडणेकर सर आनी ओला बाब आनी जायत्यो मजा मस्ती जायत्यो गजाली केल्यो आमच्या फिल्म रिलेटेड आनी खुबश्यो गजाली उरल्या म्हाका दिसता ह्या सुद्दां एपिसोडान कवर जावचे ना बट स्टार्टिंग विथ परत एक फावट राजेश पेडणेकर सर सर फर्स्ट टायम टॅक्निकल पार्टा बद्दल उलयता फर्स्ट टायम एवर इन कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री डॉल्बी एटमॉस साऊंड यूज केल्लो आसा ताचें रिजन आनी ताचो फायदो कसो कितें येतलो लोकांक हय बेजीक इज हांगा अजुनी एटमॉस टेक्नॉलॉजी थिएटरान ना सद्या हांगा गोंयान पण बॉम्बे इज देर सो एटमॉस इज समथींग लायक समजा आतां एक हेलिकॉप्टर येता और पावस पडटा सो पीपल स्टार्ट फिलींग दॅट एक्चुअली थंयच्यान पावस पडटा काय वयल्यान जेन्ना पावस येता काय बिकॉज आमच्या हितून एक सीन आसा which is training, which is in rain. So in 20 minutes, that shot, the entire shot is created. म्हणजे त्यांनाच पाऊस आयलो वी वे आर शूटिंग फॉर सम अदर सीन आणि त्यांना कळ्ळें की ढग येता म्हणून तर सगळे म्हणले हरी सर म्हणलें कमॉन कमॉन गेट रेडी वी आर डुईंग दॅट सीन ओके आणि अचानक तो पाऊस पडलो इतलो घोगांनी पाऊस पडलो. So the whole team was in the rains, working out, running, आणि तो एक scene असा, dialogues आहा, and fantastic. So, if I'm not wrong, Aldona bin shoot झालं आमचं sir. Aldona. No, that was in Valpoy. That was in Valpoy. Okay. Yeah. So that was the one. So Yes. so that will be a different look. That will give a different look for the film. जेन्ना ते पावसाने हें आसा ते. So that is atmosphere I'm talking about. And Dolby, of course, everybody knows about Dolby. So, because the sound created is none other than Biswajit Chatterjee. Obviously. So, fantastic. He is a man of great year. So, taka tashe ek bare ज्ञान आहा तातून. So, why not I said. बरोबर म्हाका दिसता 7.1 नो साऊंड सिस्टम ते तुका डॉल्बी डिजिटल दिता पळय आपलो इफेक्ट 7 पण आमकां गोंयान ना दिसता 7.1 Yeah, it's a 5.1 book. 5.1 आमकां गोंयान ना But it is 7.1 feel- which is surrounding Yeah, feel it's, everything you will get that feel. See, it is also 5.1 created by person like Biswajit Chatterjee. obviously. So he knows what will go on what speaker, what traveling. So that is his expertise. So त्यांना अशें दिसतालें की इट इज 7.1. बरोबर म्हाका दिसता जर मणिकर्णिका बीन तांच्यांनी पळयला जाल्यार तांकां ते एक्चुअली उरी जर पळयला जाल्यार साऊंड इफेक्ट कितें आसता पळय आनी ज्या मनशान केला तोच मनीस चटर्जी सरूच आमकां सद्या ह्या फिल्मान लाभिल्ले आसा. सो कितें एक्सपिरियन्स आसतलो तुमी विचार करपाक शकता. ट्रेलर इज आउट ट्रेलर तुमी पळोवपाक शकता. सलील कमिंग डावन की आमी म्हाका याद आसा की जेन्ना शुटींग सुरू जाली त्या टायमार पयलीं दिसतालें की स्पोर्ट फिल्म करता आसतना आमी जाम जावपाची शक्यता आसता शुटिंगाच्या वेळार पूण आमी कितले टेक दिले आसतले फॉर एक्झाम्पल जे डॅमाचेर धांवल्या पळय आमी सर आशिल्ले सर आमकां परत येस कम ऑन यू कॅन डू दीस यू कॅन डू इट कितें दिसतालें तेन्ना. हय शूट म्हाका दिसता 2 सेगमेंटांनी आमी केला ऑफकोर्स इफ आय रॉंग. येस पयलीं म्हणजे आमी वी फिनिश द एंटायर drama part, then we shot all the field work because that was necessary. Hi, wo jo run tu म्हणटा डॅमाचेर that was in the first part. हय म्हाका दिसता एक 25 तरी टेक्स जाऊ ना. येस आनी जर कोणी सालोली डॅम पळयला जाल्यार तो कितलो स्ट्रेच कितलो व्हडलो आसा तो पळोवपाक जाय. We ran the entire stretch for 25 times at least. No, also because of that sprinkle of water. हय Because on the camera तो येता त्या खातीर. That effect. And another thing डॅमाची गोष्ट आयली की ह्या पिक्चरान गोवा इज कॅप्चर्ड सो ब्युटिफुली. एक्झॅक्टली. म्हणून गोंयचें दर्शन गोवा दर्शन घेवपाक जाय जाल्यार तो ह्या पिक्चरान आसा. Because we have traveled every corner of Goa almost. Yes. and the We village have shot in every mostly corner the of village Goa. life. बरोबर आता तेन्ना चडशे विलेजीन Yeah, खेळताले yeah, शेतान yeah. शेत केन्ना निवळे रे केन्ना फ्लॅट करून थिंगा ते शेतान खेळटाले, बरोबर. खेळताले तोच मेवताले केन्ना शेत निवळे म्हणजे एकदम पावसान yeah, खेळून because- आता आजकाल कितें आहा सगळ्यांक ग्रावंड आहा आतां ते गांवची एटमॉस्फियर तेन्ना Exactly. बिकॉज इट अ पिरियड फिल्म न्ही आमी खंयी धांवपाक शकनाशिल्ले खंयी येवपाक जावपाक शकनाशिल्ले. म्हाका दिसता सेलावलीन डॅम बी तेन्नाच तो जाल्लो. बरोबर तेच टायम आयला. एंड देन परत आमी म्हाका दिसता अशा जाग्यांचेर म्हणजे
विड्डे घेतला, साखळे विड्डे शूट जाले आमची, आल्दोना शूट जाला, बिचोले शूट जाल्या, थिवे शूट जाल्या, सालवली डॅम, पणजे शूट जाल्या. ऑलमोस्ट सगळ्या जाग्यांचेर आमी शूटिंग केलां. Outdoor, even the indoors we have been a lot of places. Wherever there is a nostalgic situations, nostalgic architecture or anything, तर थंयच आमकां घेवचें पडटलें. We shot in Panjim, we shot in Santa Cruz. सगळीकडे Everywhere we have shot everywhere. पूण तुमकां खरेंच तुमकां एक नवीन गोंयचो फील येवचो ना तातूंत. आमी जरी सगळेकडे शूट केलें जाल्यार नवीन गोंयचो फील येवचो ना. एक पिरियोडीक फिल्म 83च्या टायमार कशें आशिल्लें तोच फील येतलो, कारण लुकूय तशेंच आसा. लुकाचेर खूब म्हाका दिसता काम केलां. परत आमी ते फूल गाल दवरलेले. Almost, I was putting that look, that galle, whatever you call it, for almost a year. ते वाडत नाशिल्ले, so I had to keep on growing them. पण आमचे खुबशे प्लेयरांनी सुद्दां म्हाका दिसता केस वाडयल्ले, लांब केल्ले आनी खुबश्यो गजाली केल्ल्यो. जो लूक तुमच्या खातीर सगळ्यांक हाडलेलो तो. बाब जेन्ना आमी ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणटा की आमी पुराय गोंयचो पॅन गोवा जर आमी पळयत जाल्यार एक फील आसा गोंयचो, तो फील म्युजिकेन कन्वर्ट करप भरपूर गरजेचो आशिल्लो. सो त्या टायमार तुमचें उलोवप जातालें रॉनी सरा कडेन बीन? हय, खुबशे तूं म्हाका फोन करीत आहलो एक एवरी डे 2-3 days कंटिन्युअसली ही वॉज कॉलिंग मी. आतां एक सांगपाक लागलो की विज्युअल्स ऑलरेडी जाल्ले आहा. आमी कितें करता नॉर्मली, we record audio first and then the videos are done, or the movies like they shoot. But here it was just the opposite. Visuals were already recorded. Exactly. They were already on the screen. I saw the visuals and then we were singing as per the tempo of the visuals. बरोबर. म्हाका दिसता आमी ते सॉंगूय 2 फावटी कितें तरी शूट केले. तेच सॉंग जे सॉंगाचेर फुटबॉल आसा ते आमी पयलीं शूट करतना एका वेगळ्या म्युजिकाचेर शूट केले आनी 2दा शूट केले. सो आफ्टर दॅट म्हाका दिसता आमी जेन्ना रियल गेम्स खेळपाक लागले, आमी आमकां म्हाका दिसता अरावंड 15 to 19 days एकी कडेन दवरलेले, एका हॉटेलारूच दवरलेले. एंड देन तातूंत खुबसो फायदो जातालो की एक बॉन्डिंग असले ते येताले आनी आमकां कितें काम करपाक मेळटालें. आनी आमी खुबशीं कामां वांगडा रावन केल्ली आसा. सो ताजे You don't want me to speak on that, right? नो यू कॅन. जी मजा मस्ती जाली ती खूब इम्पॉर्टंट आसता. That tempo was required. Because see, कितें जातालें, इतले कास्ट वॉज ह्यूज न्ही, आनी इतले प्लेयर्स सगळे. पयलीं ड्रामा ऑलरेडी वी हॅड शॉट, म्हणजे तेन्ना कोण काय एकठांय येवना. बट वेन वी वेट टुगेदर, जेन्ना वी स्टार्टेड शूटिंग द गेम्स, ऑफकोर्स वी हॅड टू स्टे टुगेदर. कारण एका ग्रावंडाचेर वी वे शूटिंग फॉर 3-4 days कंटिन्युअस. सो आमकां एका हॉटेलान दवरिल्लें, तूंय आशिल्लो थंय. सो तेन्ना जे आमी एकठांय आयले, वी जेल्ड सो वेल की that bonding and I'm sure that bonding will definitely show on the screen also. खरेंच दिसतलो. परत आनी एक गोष्ट आमकां सगळ्यांक सांगिल्ली की तुमी तुमच्या नांवांनी उलो करूं नाका, प्लेयराच्या नांवांनी उलो करात. जे एक संवय उरपाक, कारण जेन्ना फिल्डाचेर वता तेन्ना त्या प्लेयरांच्या नांवांनी उलो करप आसतलें. एक आनी एक खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा जे फुटबॉल प्लेयर्सांची आसता किंवा खंयचे स्पोर्ट्समॅन जेन्ना आसता तेन्ना तेंची एक गजाल ती एनर्जी बिल्डअप. तेंची एनर्जी चार्जड आसता खूब. इफ आय एम नॉट रॉंग, आमी जेन्ना सेजाच्या ग्रावंडार जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करताले तेन्ना जे सेजाचे प्लेयर्स आशिल्ले ते किक मारताले, ते हाफाच्या फुडें पावताले तांचो बॉल आनी आमी थंयच्या थंय मारताले. सो तांची एनर्जी जर पळयत जाल्यार मजा येताली पळोवपाक. आमची एनर्जी कशी येताली ती हांव सांगता तुका. आमी खेळून खेळून जाम जाताले. बरोबर. जाम म्हणल्यार जाम. आनी आमकां स्पेशल एनर्जी येता, सर हाडून दितालो. तो इन्सिडंट म्हाका दिसता शेअर करपाक जाय. सर कितें जाल्लें सारकें? काय ना, ॲक्च्युली कशें आशिल्लें, आमचे कोच म्हणजे मानुएल इज अ टफ गाय आनी तो आमकांय टफ करूंक या व्हेरी सिन्सियर, एंड तो प्लेयरांकूय तसो टफ करपाक सोदतालो. ओके, बट somewhere he was in between forgetting that these people are actors. These are not players. They are not players. So to tense regime galtalo. Regime was the same ki na. No water. No water. No, yeah, all those things, you know. Baba कितें आनी कितें ते बूस्ट करपा खातीर nothing. तांकां क्रॅम्प येतले, तांकां अटॅक येतलो, तांकां हें all those things, you know. Okay. हे धांवडावन हे पडले जाम, ऑब्वियसली. आनी इट वॉज 12 गरमी सारकी आशिल्ली
ते मागीर हांवें पळयलें की ह्या पिक्चरा खातीर तितलें बरें न्ही म्हणून हांवें तांकां सांग हांव उदक व्हरून दितां ना उदक व्हरपाक तूं कित्याक वता तूं एक्टर कित्याक वता ना 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 हांवूच करतलो म्हणजे हांवूच करतलो सो हांवें मागीर ते एनर्जी ड्रिंक ती घेतिल्ली आनी तेजेर न्यूजपेपर दिसपाक जायना कितें व्हरता रे उदक व्हरता उदक आणि खरंच आनी जेन्ना व्हरतालो तेन्ना इल्ले इल्ले हांवें ताका सांगतालो इल्लें मार रे तांकां सांगनाशिल्लो पयलीं एनर्जी ड्रिंका आयले न्ही हे का आनीक जाय इतले बरे दिसताले आनी म्हणटालो आनीक जाय आनी नाल्या आनीक बाकीच्यांक दिवपाचें आहा एक एक गोड सगळ्याक दिला म्हाका याद आसा तोंड वर आ घरा एक एक गोड सगळ्याचे एक गोड म्हटल्यार चालू हांकां कळनाशिल्लें दीस पीपल यूज्ड टू फील हांव उदक व्हरून दिता बट खरं ते एनर्जी ड्रिंकूच म्हणजे खरी एनर्जी ड्रिंक आशिल्ली लायक जी आमच्या मार्केटान येता ती नॉट एनी अदर not any alcoholic Alcoholic drink. energy. It's a different energy drink what you get in the market. एक्झॅक्टली खरंच खूप मजा येयल्ली तेन्ना सुद्दां बट ह्या फिल्मान एक मेन गोश्ट आसा जी आमकां सगळ्यांक खूप उमेदी करता ती म्हळ्यार विज्युअल इफेक्ट्स कारण एक पिरियोडीक फिल्म करता स्टेडियमाचो लूक दिवपाक जाय तुम्ही जर आतां बाकीचे हिंदी फिल्मांनी पळयता जाल्यार तो येदो व्हडलो लूक दिवपाक जाल्यार कितली कामां ताच्या फाटल्यान आसता सो ह्या फिल्मान 15 मिनटाचो विज्युअल इफेक्ट्स आसा म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत 7 मिनटां सुद्दां कोणी मॅक्झिमम करूंक ना longest. This is the longest and expensive. VFX is very very expensive. त्या पयशान म्हाका दिसता आनी एक धाकले नॉर्मल कोंकणी फिल्म जावपाक शकता. So that's what I say. And thanks to and appreciate Prasad sir for that, taking a call. सो म्हाका दिसता ह्या फिल्मान जे इफेक्ट्स तुमकां पळोवपाक मेळटले स्टेडियमाचेर तुमी फिल्म ट्रेलर जर पळयत जाल्यार तुमकां एक सीन आसा तातूंत ट्रॉफी दवरलेली आसा आनी कॅमेरा एंटर जाता सो तेन्ना सुद्दां जो विज्युअल इफेक्ट्स हाज्याकून बरे बरे विज्युअल इफेक्ट्स तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले प्लेयर्स खेळटाना बीन आणि this film is not only shot in Goa, it is also shot in Kolkata. We were the part of it. Yeah. कोलकाता सगळे प्लेयर्स कोलकाता गेल्ले थोडे प्लेयर कोलकाता गेल्ले सो इट इज ऑल्सो शॉट इन कोलकाता एक्झॅक्टली ह्या फिल्मान आनीकूय एक्टर्स आसा ब्रिजेश आसा ह्या फिल्मान जाणी खुबश्यो कोंकणी फिल्मांनी काम केल्लें आसा उगम आसा अगेन वी हॅव आनीक बाकीचे एक्टर्स आमचे आसा रोहित आसा introducing मनोज येस मनोज इज देर मनोज अगेन एक इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आसा वेलोश्का आसा वेलोश्का आहा अंतोनेत आहा समीक्षा आसा प्रिया आसा कितले it was a huge cast huge team it was a huge team म्हाका दिसना इतली व्हडली कास्ट अजून कोंकणी पिक्चरान केला आनी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल ते सगळे डिफरंट इतले कॅरेक्टर आनी इतले आर्टिस्ट डिफरंट प्लेस लोकेशन सारखे तुका यू शूड बी वेल प्रिपेर्ड फॉर दॅट हा कितें करता नाल्यार इट्स नॉट इझी टोटल आय थिंक आय वॉज टोल्ड देर आर 135 आर्टिस्ट small जस्ट आर्टिस्ट हे सगळे जे ह्या फिल्मान काम केले त्याच्या भायर जे स्टेडियमाचेर दिसतात ते वेगळे आसा लोक सगळे ते सगळे लोक वेगळे आसा आणि इतले सगळे म्हणजे इन्क्लुडिंग आमचो गोंयचो पोदेर सगळे तोय कॅरेक्टर जे तुम्ही आमच्या गोयच्या इंडस्ट्रीतले जे कॉमेडी स्टार्स म्हणा किंवा आमचे बरे बरे एक्टर्स थिएटर एक्टर हे सगळे ह्या फिल्मान तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉडक्ट 24 तारखेक आमच्या गोंयान लॉन्च जाता तुमच्या लागच्या थिएटरांनी जेन्ना येतले तेन्ना तुमी पळयात नक्की पण सद्याक रवींद्र भवनान तुमकां हो शो पळोवपाक मेळटलो टिकेट बुकींग चालू आसा 24 मे रवींद्र भवन मारगांव हांगासर एक गोष्ट ह्या फिल्मांतली आसा की नॉट ओन्ली द फुटबॉल कारण जे फुटबॉल प्लेयर आशिल्ले आमी ट्रू इव्हेंटासून तांच्यान थोड्यो इन्स्पायर्ड स्टोरीज काडलेल्यो आसा सो तांची पर्सनल लायफूय आसतली सो ताजेरूय आमी थोडे कितें हे दाखयल्लें आसा सो ताजे बद्दल थोडें कितें सांगा हय तातूंत आतां कितें प्रत्येक कॅरेक्टर आसा बिकॉज फक्त मॅची दाखोवपाक मेळना म्हणजे मागीर कांयच जस्ट लायक एनी स्पोर्ट्स फिल्म तांच्या पर्सनल लायफान कितें म्हणजे घडिल्ल्यो which is very important also. Yeah, very important because they become a part of that story. ट्विस्ट खूपय आसा ह्या फिल्मान कारण एका टायमार एक प्लेयर आमकां कोच म्हणटा की ताका सायडीक दवरया दुसऱ्या प्लेयराक घालया त्या टायमार जो ट्विस्ट जाल्लो त्यो गोष्टी आसा so those are the important calls which we had to take actually so that was म्हणून म्हटलें की this film is inspired from true events because there are of
ऑफकोर्स सिनेमॅटीक लिबर्टी आसात तातूंत त्या खातीर इन्स्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इव्हेंट्स म्हणून इट गिव्स अ डिफरंट डायमेन्शन नाजाल्यार एका पर्यंत तरेन चलतलें अशें जावपाचें जशें देर आर सेवरल अदर स्पोर्ट्स फिल्म हिंदीन जे जाता जशें दंगल जालें किंवा चक दे जालें so everything was, but here we don't know whether it had happened, but here as a Goan we know there are certain things which really happened or जाल्ले तेन्ना अशें दिसता. And there is proof also. The players are there आणि ऑफकोर्स म्हणून म्हटलें थोडी गजाली आमी सिनेमॅटीक लिबर्टी घेतल्याच परते परते हांव सांगता की दिस इज इन्स्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इव्हेंट्स. आमकां तेंचे फोटोज दाखयलेले पयलीं म्हाका दिसता आमकां फोटोज दाखयलेले की बाबा हां अमके अशे प्लेयर आशिल्ले अजुनूय ते फोटोग्राफ्स थोड्यां कडेन फेसबुकाचेर बीन आमकां दिश्टी पडटात खुबशे फोटोग्राफ्स आसात. हय म्हजो स्पेशली कॅरेक्टर वॉट आय वॉज प्लेईंग पयलीं षण्मुगम कोच आशिल्ले ताजेर आय हॅड सीन हेम बिकॉज हांव क्रिकेट ह्या वटेन जिमखानाचेर खेळटालो तेन्ना दे यूज टू कोच सालगांवकर बसींतल्यान देंवताले फूल ट्रॅक सूट he was tall of course that's where So he was strict. Yes, strict. So he was strict. So this character I have to play in a different way. Strict, मातसो मोव आसता हें आसता. So for me as an actor also this was little different to play because my other film like Bhai in K Sera Sera is different. Then Robert in Olala comedy is different. So whole character is different. So I really enjoyed this process to have this character which is really responsible guy for the whole team. एक्झॅक्टली ह्या फिल्मान हांव सुद्दां खूब डिफरंट कॅरेक्टर प्ले करता अपार्ट फ्रॉम पुलीस म्हाका दिसता फर्स्ट टायम खंयचो तरी बरो रोल तुझ्या बद्दल उलोवंक शकता तुजो रोला बद्दल मातशें सांगूंक शकता तूं आमकां. आय एम प्लेईंग फुटबॉल गोलकीपर एक प्ले करता आणि क्रिश ताचें नांव आणि ह्या फिल्मान सो मजा आयली आणि एक गोश्ट ती म्हळ्यार ब्रह्मानंद सराक हांव पर्सनली म्हाका दिसता 8थाक आसतना मेळिल्लो फर्स्ट टायम. आमी 8थाक आसतना आमकां ट्रेनींग आसताली फुटबॉलाची एंड देन आय वॉज प्लेईंग फॉर माय स्कूल टीम आणि ताच्या नंतर आमचे बिचोले टिमींक हांव खेळटालो. त्या टायमार बिचोलचे सगळे जे भुरगे आसा तांकां एकीकडे ट्रेनींग हाडटाले त्या टायमार ब्रह्मानंद सर 2 फावटी आमकां ट्रेनींग दिवपाक आयिल्लो एंड देन त्या टायमार फर्स्ट टायम मेळिल्ले सराक आनी तांणी 2-3 टिप्स दिल्ल्यो त्यो अजुनूय याद आसा. त्याचो फायदो ह्या रोलाक नक्की जाला आसतलो कारण आमी जेन्ना ट्रेनींग करताले 2 गोल हाडयल्ले तुवें. हय बरोबर. 2 गोल हाडयल्ले. सो डेफिनेटली आमकां सगळ्यांक तुमकां पळोवपाक गावतले रील लायफाचेर रील जेन्ना आमचे प्ले जातले 24 तारखेक तेन्ना नक्की पळोवपाक. आनी ग्लोरी म्हणटा ते आतां जो मनीस ग्लोरी केन्ना मेळटा तुका जेन्ना तूं स्ट्रगल जाता लायफान आनी तूं वयर पावता तुका नांव मेळ्ळें तेन्ना तूं म्हणटा आपूण जिखलो ग्लोरी जालो. पूण हे पिक्चरान कितें आहा ह्या पिक्चरान दाखयले ते सगळे हिरो फुटबॉलाचे हिरो ते आयचे जनरेशन कोण नको तांकां कळोंक जाय देखून पेरंट्सां मागता कित्याक भुरग्यांकूय हाडचे कित्याक गोंयांतले फुटबॉलाक लागून दिसभर मरताले आनी तेंचें नांव वाडलें गोंयांक आनी ते हिरो सो ते फुटबॉलाचे हिरो ते आमी उगडास काडूंक जाय तेंकां आनी ते कशें स्ट्रगल जालें तेंच्या लायफान कित्याक तेन्ना कांयच नासलें चलोन वचप खेळप मोचे नासले उक्त्या पांयांनी शेकड्याचेर फातराचेर रींग खूंय थिंगा खेळप आसलेलें आनी दे हॅव स्ट्रगल इन देयर लायफ आनी तांकां ग्लोरी मेळ्ळी पयशी कडेन सो दॅट सो वी हॅव टू रिमेंबर दीस हिरो. तांच्या लायफान सुद्दां अश्यो अपडाउन्स खूब आयले खूब आहे देखून दाखयला न्हू That's a struggle. That's a struggle. When you struggle you get glory. नाल्यार तुका खंय बेश्ट आयज काल पळय भुरग्यांक सगळें आहा फॅसिलिटी आहा ग्रावंड आहा मोचे दिता गव्हर्मेंट येता तेन्ना कोणाचें कांय नासलें कोण कितें दितालो मोचे भायसून येयलो मोचे घातले हा भायले मोचे आहा तेन्ना ते घालो आपूण बर तें आहलेलें. आयज काल कितें आहा सगळें मेवताय गव्हर्मेंटाची आहा फॅसिलिटी आहा तेन्ना फॅसिलिटी नासली कोण भायसून येयलो गल्फासून हा बाबा मोचे हाडल्या हे जर्सी आनी ती घालून भोंवप तें आहलेलें तें व्हडपण कळ्ळें. आयज कितें जाल्यार सगळ्यांक ते मोचे जर्सी बिसी सगळेंच मेवता न्हू तेन्ना मेवनासलें आनी ते फेवपाक कोण वयताले गरीब पळय ते वयताले फुटबॉलाक. श्रीमंत बावडे हा बाबा तूं शिका श्रीमंत धाडी नासल्याचे पूण थोडे श्रीमंताचे भुरगे आनी तांकां लायक आहलेले ते कितें चोरया वयताले फेवंक बीन आसतना तांकां कितें हा दोतोर जावंक जाय इंजिनियर जावंक जाय तांकां फुटबॉलाचे लायक आहा ते फुटबॉलाक थोडे गेलेले आहा तो एक लोबो म्हणून ते नांव घेवचे खूब जाण आहा सुधीर म्हणून आमच्या गोंयांत अशे कितलेशेच प्लेयर आसा जे
फाटल्या दिसांनी एक कुवेटाक आमी प्रोग्राम करपाक गेले, थंयसर अरावंड 9 क्लब्स आसा फुटबॉल आनी सगळे गोंयचे भुरगे थंय खेळटा. अँड इनफॅक्ट तांकां फक्त आपल्या क्लबान घेवपाक जाय म्हणून ताका कामाक लायता थंय गोंयच्यान व्हरोन जस्ट फुटबॉल खेळपा खातीर. दे आर अर्निंग फ्रॉम द फुटबॉल दे. सो म्हाका दिसता फुटबॉल आमच्या काळजान जशें रक्तान रुजलेलें आसा. We really request from maybe I would say from our technical people and cast that take this film, take this song as a anthem for Goan football, because we feel that it is really inspiring song, and also the way Olav has sung, so that is really nice. They have shown the interest. Let's see what happens. आता पळोवया कशें आणि एक गोष्ट म्हळ्यार ह्या फिल्मान सगळेच हिरो आसा, कारण ते एका हिरोंची आमी एक रियल लायफांचेर बेस्ड अशें एक फिल्म करता. सो तुमकां पोस्टरान सुद्दां दिश्टी पडटलें की आमी अशें खास करून कोणाची तोंडां ना, बट येस सगळे हिरो अशे दाखयलेले आसता पोस्टरान आमच्या. ग्लोरी ह्या फेसबूक पेजीचेर तुमकां पोस्टर्स, ट्रेलर्स सगळे पळोवपाक मेळटले, सॉंग आयकपाक मेळटले. वचात आनी तुमी पळयात मुजरत. बेस्ट याद जर तुमकां जाता ऑन फ्लोर आशिल्ले तेन्ना काय यादी तुमकां जाता आसतल्यो सर? तुमची बेस्ट एक फनियस्ट याद कितें आसा? फनियस्ट याद आता हांवें जी सांगली तेन्ना एनर्जी ड्रिंक ही सगळ्यात फनियस्ट आमची सगळ्यांचीच जाल्या सर सध्या. बिकॉज आय रिमेंबर म्हणजे सगळ्यांची तोंडां आनी सगळ्यांचे अशें, आनी बिकॉज आमचे समोर आशिल्ले ते रियल प्लेयर आशिल्ले. एक्झॅक्टली. प्रॉब्लम वॉज दॅट आमी खेळटाले आनी आमच्या ऑपोजीट जी टीम आशिल्ली, बंगाल टीम जावं आनी खंयच्यो टीमी आशिल्ल्यो, ते खरे प्लेयर आशिल्ले जे खेळटात ए डिव्हिजनाक किंवा बी डिव्हिजनाक बीन खेळटात, आनी त्या प्लेयरांक हाडून आमच्या फुड्यान दवरलेले. पण येस धांव 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 एक शॉट घेवपा खातीर कितलेशेच रिटेक घेवचे पडले, कारण थोडे शॉट अशे आसता की ते एक्युरेट आसपाक जाय कॅमेरा खातीर. या इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू शूट स्पोर्ट्स फिल्म, कारण का ते म्हणून दॅट्स वाय द एक्सपर्टी Hari Nair sir has come, and of course there are certain drone which is used, drone camera is also used for that. So that is the technical side of it. कारण खूपदा हरी नायर सर सुद्धा एक हरी नायर सराची बरी गजाल की ताका जर समजा शॉट आवडोंक ना जाल्यार ते परत घेवपाक लायता जोपर्यंत ताका सारको शॉट मेळ्ळा सर, सारको सॅटिस्फाय जाय सर. एक सीन आशिल्लो जाणी पोला फाटल्यान कॅमेरा लायिल्ले आनी तो म्हाका दिसता ट्रॉलीचेर आशिल्लो आनी कोण तरी घोल मारता तो ताका सारको मेळनाशिल्लो आनी ताका सारको मेळना म्हणून म्हाका दिसता एक 10-11 तरी ताणी टेक घेतल्या. खुबशे अशे कितलेशे शॉट्स आसा जे परत घेतले आणि बरोबर आणि डुप्लिकेट्स काय कोणी यूज करून सगळे. येस, हिंदी फिल्मांनी आमी पळयता की खुबशे फावटी स्टंट करता आसतना किंवा फुटबॉल खेळटाना डुप्लिकेट्स यूज करता. स्टंट केले. येस, एक पडला बऱ्यापैकी स्वतः 8 फाटी पडला सेम शॉट घेवपाक. एक्झॅक्टली. इवन हांवें केल्या जायते डाय मारलेले आसा. पण बरें दिसता जेन्ना आमी करता तेन्ना एक प्लेयराचो फील येता. आनी म्हाका दिसता वेन वी वर शूटिंग स्पेन जो आमचो आशिल्लो त्या टायमार आमी एज अ फुटबॉल प्लेयरूच म्हणून जगल्या इतलें म्हणपाक शकता. कारण मागीर अशें जाल्लें की आउटसायड डी एरियाच्या भायर सुद्दां रावून गोल मारपाक शिकलेले आसा आमी. आमी हे ट्राय करून शिकल्या. अँड एक गोष्ट फुटबॉला बद्दल आमकां सगळें शिकपाक मेळ्ळें. म्हणजे बॉलान वारे कितले आसपाक जाय, डी एरिया, हाफ, पेनल्टी, कॉर्नर, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमकां खबर नाशिल्ल्यो त्यो आमकां शिकपाक मेळ्ळ्यो. एज अ एक्टर ह्यो गोश्टी शिकून घेवप भरपूर गरजेचें आसता. अँड सर फायनल रिमार्क आमी आतां ह्या ताज्या पयलीं एक तुवें फनी गोश्ट विचारपाक सांगलें. एक अशी फनी गोश्ट डेली 15 दीस जाताली. डेली 15 दीस जेन्ना सेकंड हाफान शूट करून येताले जाम जावन सगळे हॉटेलार येताले आनी ऑफकोर्स आय एम नॉट एडवर्टायझींग एनी अल्कोहोलीक बेवरेज हियर, पण सगळे म्हणटाले आज एक रे, मागीर म्हणटाले ना रे कितें मागीर कोण म्हणटालो आज हक्काचो दीस मरे, जाम जाले आज जावूंच एक्झॅक्टली ह्यो गोश्टी खूब फावटी जाल्या. बट एक जो आमचो 2 म्हयने किंवा 1.5 म्हयने जो आमी प्रॅक्टीस आशिल्ले त्या वेळार खरें सांगता म्हाका दिसता जो कोण आपल्या एक्स्ट्रा तांकां जो कोण फुडें आशिल्लो तांणी आपल्या जेवणाचेर कंट्रोल दवरलेलो. जे कोण एनर्जी ड्रिंक, आतां आमी नॉर्मल खरी एनर्जी ड्रिंक म्हळ्यार आमचे जी आसा ती उलयता,
ताजेर सुद्धा कंट्रोल दवरलेलो आनी सगळ्यांनी हार्डवर्क जो आसा ह्या फिल्मा खातीर खरेंच डेडिकेशन जे आसा ते सगळ्यांनी म्हणजे फ्रॉम द प्रोड्युसर, कारण प्रोड्युसर स्वता फिल्डाचेर येवन चॅक करतालो की सगळ्यांक सारकें मेळटा. हें न्ही की बाबा आपूण बाबा पयशे घातले आपल्याक फिल्म सारकें मेळपाक जाय अशें And नाशिल्लें. you have to say that we used to start shooting at 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. परत म्हाका दिसता आमी रातचे सुद्धा शूट कितलेशेच सीन शूट केल्ले आसा. रातचे 3 पर्यंत म्हाका दिसता एक आमी पार्टी करपाक वयता तो सीन आसा. रातचो 3 4 सोंपला. खुबशे टेक जावन 3 4 सोंपला आनी देन अगेन दुसऱ्या दिसा सकाळी उठून शूटाक आयिल्ले आसा आमी. सो इतल्यो सगळ्यो ज्यो आमी मेहनत घेतली आसा ती आमची 24 तारखेक दिसती पडटली. ऑल द बेस्ट तुमकां सगळ्यांक. आणि तुम्ही सगळ्यांनी हांगासर आयले, इतले बरे एक्सपिरियन्स तुमचे सांगले अँड आय कॅनॉट फॉरगेट द लास्ट डे ऑफ द शूटिंग. आणि आम्ही परत एकदा हॉटेलार गेले अँड सकाळची अराउंड 3 पर्यंत आम्ही जागे आशिल्ले फॉर द लास्ट डे. We celebrated. The victory of the glory. We celebrated the glory. We celebrated hard. Yes. Thank you very much. Thank you sir. Thank you Femin. Thank you Salil. Thank you sir. Thank you. तुका बी all the best. Thank you. तुका आणि all the आमचे फिल्मांक तुम्ही येयात, पळयात आणि आमकां तोखणाय दियात, आशीर्वाद दियात. देव बरें करू आणि फुडले आणि एक फिल्म घेऊन रोखडेच परत एकदा मेळुया. हय, तुमच्या खातीर केला हांवें फिल्म, सो प्लीज यात, आपल्या भुरग्यांक घेवन यात, सगळे जाण यात, फॅमिली, फ्रेंड्स, It's नेबर्स, totally a family film. Please come and to watch this. With action, comedy, songs, Romance. everything is full pack. फक्त ना ती शीतकडी शीतकाडी म्हणजे फिल्म हे चलचित्र पळोवन घरा कडेन वचून शीतकडी शीतकडी खातले. तुम्ही भायर हॉटेलाचेर जेवचे ना, थंयसरूच चायनीज बिनीज काय खावचे ना. हे फिल्म पळयल्या उपरांत तुमकां गोंयची याद जाते, तुम्ही शीतकडीच खातले. येताले मरे. एनिवेज थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करू. टाटा बाय बाय. सी यू अगेन. Thank you.